व्हाईट कॉलर आणि ब्लू कॉलराच्या काळात पारंपरिक व्यवसाय लेगीत तितकीच बरी येणावळ दिवंक शकता हे केळशीच्या लेस्ली परेरान ताच्या जिद्दींतल्यान करून दाखयला। लेस्ली खरो गल्फ रिटर्न काजार जालो, ताका लागून संवसार आसा। घरा बसचे परस कितें तरी शिकचो आणि तातूंतल्यान स्वताचो स्वतंत्र व्यवसाय तयार करचो ही मोख दवरून लेस्ली कामाक लागलो। पारंपरिक व्यवसाय आसात खरे, पण सद्याक खंयच्या व्यवसायाक मागणी आसा हाचो ताणें बारकायेन अभ्यास केलो आणि लेस्लीन म्होंवामूस पोसपाच्या व्यवसायाची निवड केली। ब्रँडेड नावान आकर्षक बाटलेनी विकपी म्होंवा परस गांवठी म्होंवाक कशी मागणी आसा हे लेस्लीक गोमले। ताणें आपल्या व्यवसायाचो विस्तार केलो। आयज ताचे कडेन 35 म्होंवामूस पोसपाच्यो पेटयो आसात। दर 15 दिसांनी ताका म्होंव मेळटा। गांवठी म्होंव दाट असता, ताका लागून ते किलोनी विकतात। सध्या हे म्होंव 1600 रुपया म्हणल्यारूच 1600 रुपया किल ह्या मोलान तो विकता, अशी माहिती लेस्लीन दिल्या। सो हे बीकिंग हांवें स्टार्ट केले पॅन्डेमिक कोरोना टायमार। सो कोरोना सम पीपल हॅव फ्लॅटन, हांव रायज जालो। सो आय नेवर गेव अप। कोरोना म्हणजे एक्झाम्पल इतलोच सोडूंक येना। ओके, सेकंडली तुमचे आमी 4 वर्सां जाली गेले उपरांत हांवें 1-2 बॉक्सां घेतल्यो। 2 बॉक्सांची 3 केली, 3चे 4 अशें वाडयत गेलो। सो आय नेवर गेव अप। कॉलनी गेली, परत आयल्यो, परते फील केल्यो। प्रोडक्शन म्हाका जाताले इनिशियली म्हाका 9 किलो तशें जाल्ले 3-4 बॉक्सां। सो हांव म्हणलें आतां स्कोप आसा, एनवायरमेंट फ्रेंडली, इज गुड फॉर द पॉलिनेशन। हांवें म्हणलें वाडोवया। सो आय हॅड अ व्हेरी डीप इंटरेस्ट इन दॅट न्हू। सो रिसर्च करून हांवें हे वाडयले उपरांत म्हाका एटलीस्ट 35 बॉक्सीस हांवें केली। सो 35 बॉक्सीस केले उपरांत हांगा 15 दवरल्यात आनी 10 दवरल्यात। अशें करून 3 प्लेसीस कोले हांवें आसा, कोलेय दवरली बॉक्सां, कोरमणे थोडी आसात। तशें करून हांवें एटलीस्ट 35 मॅक्सिमम बॉक्सीस आसा म्हजे कडेन। आणि आता टोटल प्रोडक्शन कितलें जाता? टोटल प्रोडक्शन म्हणजे जाता आतां से अबाउट मोस्टली 45 to 60 किलो मध्ये आसा। सो एक पावटी न्हू सारकी कमी जास्त जायत आसा। कितले दीस लागता हें प्रोडक्शन जावपाक? सो प्रॉपर बी किपींग केल्यार, सायंटिफीक वे ऑफ बी किपींग केल्यार तुका एवरी 15 डेज तुजे खाणी काढू शकता तूं 15 दिसांनी। सो एक समज एक बॉक्साची तुका 1.5 किलो एक पावटी मेळले जाल्यार 3 किलो म्हयना जाले। सो 3 into 10 बॉक्स म्हळ्यार तुका 30 किलो मंथ जाले। 30 किलो गेल्यार तुवें मंथली 30 किलो म्हणल्यार तुका 4 म्हयन्याचे 100 क्रॉस तुवें करूं शकता। तशें आमच्या एरिया प्रमाणे तुका खूब झाडां आसात। वेस्टर्न घाट इज अ आयडियल एरिया। कोस्टल एरिया आमचे कमी आसा। वेस्टर्न घाटार तूं हायव करता, बी ब्रिडींग, बी किपींग करता जाल्यार हॅज लॉट ऑफ स्कोप इन वेस्टर्न घाटार। एक्चुअली गल्फ आसता। सो एअरपोर्टार आय वॉज वर्किंग फॉर एअरपोर्ट्स इन कार्गो सेक्शन। काजार जालो, सोडून आयलो। सो अशें करून आमचे आतां बिझनेस जाले ते डावन पडले। सो कोरोना मेवलो। कोरोना टायमार हांवें मशरूमूय केले, शिकलो मशरूम कल्टिवेशन, ऑयस्टर मशरूम कल्टिवेशन। आय वॉज डुईंग इन अ कमर्शियल स्केल। सो देर इज अ लेबर वर्क। देन म्हाका एक्चुअली डिफिकल्टी जाली। देन somebody told me to why don't you go in beekeeping. So I went in beekeeping. I was very interested. म्हाका अशें मेवले गायडन्स। सो हांवें ते फूल स्विंग केलो। ताचे वडे गेले, ताचे ओरिएंटेशन घेतले। देन आय डीड अ कोर्स इन KVK। एकूच कोर्स न्हू, खूब सेशन अटेंड केले हांवें टू गेट अ तारो नॉलेज। डॉन बॉस्को कॅफे, ताच्या परत वयतालो जस्ट टू लर्न लिटल। बट that has helped me say about 20%, but 80-70% has helped me by doing the practicals. When I went into deep, holding the frames, dealing with the bees, then I maga kole what not you have to do, what you have to do, what not you have to do, do's and don'ts. Once I started it, only I came to know. So वर्साक तू 300 किल सुमार हानी काडटा? तेन्ना म्हजे प्लॅन आसा। सध्या कितले जाता तुगे? वर्सा म्हणजे जातला +100 जाता। +100 जाता। खूब डिमांड खूब आसा, सप्लाय ना। सो म्हणजे कितें, म्हजे खाली आमचे गांवचे वी हॅव टू कम। माय प्लॅन इज टू मेक अ बी ब्रिडींग स्टेशन इन काबुलीसी। सो वी कॅन ब्रीड द बीज, गेट अ एम्प्लॉयमेंट। आमचे आतां गोंय कॉलनी 3000 येता। सो कोण बेकार आसा ते दे हॅव टू कम फॉरवर्ड, डू द बी किपींग, डुईंग सायंटिफीक, वी आर देयर टू गायड देम। म्होवाच्या मुसापासून फकत म्होवूच न्ही जाल्यार हेर उत्पादनां लेगीत तयार जावपाक शकता। लेस्लीन म्होवा मुसाच्या वॅक्सा पासत मेणवात, लिप बाम, आंगांक लावपाचो बॉडी केअर बाम, पेन रिलीफ बाम हे सारकी ऑर्गॅनिक उत्पादनां तयार केल्यात। ह्या उत्पादनांक बाजारात चड बरी मागणी आसा अशें लेस्ली सांगता। आमचे गोंयचे हानी तुका 1600 ते 1800 रुपयान विकपाक शकता। मल्टीफ्लोरा हानी
इतले 1,500 देखून मिनिमम तूं विकपाक शकता, कित्याक हानी आमची कमी आसा आनी आमची गोंयची हानी इज अ डिफरंट हानी देन अदर प्रोडक्ट्स. मार्केट आसा? मार्केट खूब आसा सर, मार्केट आसा आमचे, पूण फार्मर्स नात आनी आमची सप्लाय ना. बाय प्रोडक्ट्स हानीचे आमचे बी वॅक्स मेळटा, ते बी वॅक्सा तुवें ताचो बाय प्रोडक्ट्स तुवें करूं शकता. आतां हांवें कशें केलां, बी वॅक्साचे हांवें लिप बाम केला, हँड अँड बॉडी बाम, देन आतां रिसेंटली पेन रिलीफ बाम लॉन्च केला. व्हेरी गुड थिंग. कॅन्डल्स केले, ते करू शकता, कोणा साधारण मनीस करू शकता. इट्स रॉकेट सायन्स कांयच ना. खाली की तुजो इंटरेस्ट तुमी फुडें येवन दाखोवचो. गव्हर्मेंट इज देयर टू गिव्ह सपोर्ट. वी आर देयर टू गिव्ह यू असिस्टन्स ऑन द फील्ड टू हँडल द बी हायव्स. नोकरी करून लेगीत हो व्यवसाय करपाक मेळटा. सध्या म्होंवा मुसांक पोसपाचे एक बॉक्स 6,000 रुपया इतक्या मोलान मेळटा. मात सरकारी येवजणेचो लाव घेतल्यार शेतकाराक एक बॉक्सा फाटल्यान फकत 700 रुपया खर्च करचो पडटा. हे शिवाय जाळयेची एक कॉलनी 3,000 रुपया एक ह्या मोलान सध्या विकपाक मेळटा. म्होंवा मूस पालन करपाक सरकारी येवजणे वरवीं सर्वसामान्य कॅटेगरींतल्या मनशांक 90% जाल्यार ओबीसीक 95% सवलत मेळटा. ह्या व्यवसायात खूप व्हड संद आसा. तरणाट्यांनी ह्या व्यवसायात लक्ष घालत जाल्यार तांकां एक बरी येणावळ मेळपाक शकता, अशें मत लेझलीन व्यक्त केला. इच्छा असल्यास मार्ग सापडतो अशी म्हण आसा. लेझली ताचेच एक उदाहरण. गौरांग प्रभू मळकर्णेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.